नाही तुम्ही व्हायचा आहे बाबा, तुम्ही व्हायचा आहे बाबा.
आमचे सामान दुसरे आमची डिमांड आहे पोटील करपाक आणि आमकां वोट पड जाले ती फुटी दीस जावंक जायना. मोगल बापा आमी तुका आयज देवस्थान ह्या दिसा पासून किरीत भशेन व्हडे संख्येन आमकां हे वेळार सुवातेर एकठांय केल्या आमच्या धंद्या पासत आमी हे जाग्यार थंबल्यांक तुजे लागीं मागूं जेन्ना आमच्या धंद्याचे प्रश्न येयल्या आनीक आमकां आमच्याच धंद्याक झगडूंक पडटा तेन्ना आमी तुज्या पांयाशी येता आमी तुजो आदार मागता. आमी आदार मागता आमच्या कमिटीचे आमी आदार मागता सगळ्या आमच्या मेंबरांचे आमकां एकवटान हें झुजोंक तूं तुजो आदार दी. मोगाळ माई तुजो आदार आमकां दी. हें आनी आमच्या गव्हर्मेंटाच्या ऑफिसरांचें मन उजवाडाय आनी आमचे डिमांड जे आसात तांणी ते मानून घेवंक आनी बरे भशेन आमचो धंदो चलोवंक आमी तुजो आदार मागता. हेंच मनान दवरून आमकां जेजूनच शिकयल्ले मागणी म्हणुया. आमचे बाबा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो आमकां दी आनी आमचे चुकांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां दायण्याक पडूंक नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आम्हारे कृपेन भरले सर्वेस्व तुज्या दायचा दुसऱ्यामध्ये सुचलो आणि सदोत्सव पुढचे येचू बागेंती बरेच्या माये आम्हा पापल्या खातीर वेदी कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. 3 फावटी मोहिमा बापाक आमी सगळे बराबर दिल्या. मोहिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या जसो आदी आतां आसा तसो आमेन. मोहिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या जसो आदी आसा तसो आमेन. मोहिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या जसो आसा तसो आमेन. ओके आमी नवी कमिटी मेंबर आतां वचून आमी देवाक मागयता आमी त्या प्लॅटफॉर्मार बसतले तुमी आमकां साथ दिवपाक आयज सिट्युएशन म्हणल्यार अशें आसा की आमी जुलय म्हयन्याच्यान पत्रव्यवहार करीत आसा आनी आमी गव्हर्मेंटा कडेन जे कितें आतां पळय वारंवार पत्रव्यवहार म्हण तोंडान म्हण सगळीं सांगता आमदार म्हण मुख्यमंत्री म्हण सगळ्यांक आमी एक मनशाक सोडना सगळे आमचे जे गव्हर्मेंटाचे कन्सर्न मनीस आसा ते सगळ्यांक सांगलेले आसा. आनी आयज आमी दुसऱ्या राजा पांया कडेन गांवकारां हाडून आमी सांगणें करून पळयलें मागणें करून पळयलें आनी आज आमी घराणी घातलेलें आसा. कित्याक घराणी घातलेलें आसा आमच्या लोकांक सगळ्या एकवटान दवरी आनी आमी इतलेंच मागलेलें आसा की जो कोण पळय मनीस आतां जीप घेवन वयतलो आनी जे पळय आमचे ओनरा भितर जी फुटाफूट जो कोण मनीस करता तो हाज्या तूंच पळय कळ्ळें तुका. आनी हो तेगे फॅमिली सुद्दां दाग उरोनी कित्याक आमची पोट तिडकीन आमी भायर सरल्या. म्हाजी एकूच निवेदन आसा आमच्या ओनरा कडेन की आमी सगळे फुटाफूट न जाता आमचो एकवट कायम दवरा
आमी इतलेंच मागता कोण केदो व्हडलो मनीस आसो जेन्ना पळय संघर्श करून जेन्ना मुखार येता तेन्ना आमच्या संघर्शा कडल्यान हो आमकां न्याय मेळटलो अशी आमकां आशा आसा. म्हाज्या म्हायती प्रमाण म्हाजें जें वय आसा पळय तेजे हेजे प्रमाणे ह्या दुसऱ्या राजा पांया कडेन ही पयली फावट घटनेची म्हाका पुलीस येदो व्हडलो पुलीस फौज हाडलो पळय ते कोणा खातीर हेंच आमकां कळना. आमी कितें दाणे कितें हें घेवन येयल्या ना, पूण आयज जो पुलीस फौज फावट आसा पळय आमकां दुख्ख दिसता. कित्याक हो जो माननीय मुख्यमंत्री आसा तो माननीय मुख्यमंत्र्यान हें जें पळय गांवां भितर पळय दुफळी करपाचें निर्माण जें कितें चालू आहा पळय हेजेर खरें म्हणल्यार आमचो फॉरेस्ट मिनिस्टर जो गोंय राज्याक ताका थोडे सगळे बाबा बाबा म्हणून म्हणटा आनी आमी ताका बाबा म्हणून हें सगळे हितून ताका म्हणत आसा आनी तेजे बापाय कडल्यान आमी शिकलेले कित्याक तेजे बापायन सुद्दां हो धंदो चलोवपाक लागून खूब हें घेतलेली फुडाकार घेतलेलो. आयज आमचो फॉरेस्ट मिनिस्टर खंय आसा काय कितें आनी हें ताका खबर आसा काय कितें. आयज माननीय मुख्यमंत्र्यान खरें म्हणल्यार आयज तो राजा ते राजो म्हणटा पळय ते प्रजेक खरो न्याय दिवपाक जाय आसलेलो. आयज आमकां दिसता प्रजा आयज रस्त्यार येयल्या आनी राजा न्याय दिवपा सोडून आयज खंयची खंय आसा. आमी पळय फक्त अडलो कित्याक लागून बीजेपी भितरूच संघर्श आहा. बीजेपी भितरूच आयज बीजेपी भितर दोन हें आसा कितें तेंगेले दोन एक म्हणटा कितें आमचे 431 लोकां खातीर आसा. आमचो माजी वनमंत्री आसा पळय विनय तेंडुलकर हो धंदो सांबाळपा लागून ताणें माननीय स्वर्गेस्त आमचो मुखेलमंत्री आसलेलो मनोहरभाई पर्रीकर ना पळय आमी लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन जातले आनी हेका कारणीभूत जो आसा तो गोंय सरकार आसा. आमी कसलोच पळय आमी राज्याक सामने केलेले आसा आनी गाराणे घातलेले आसा. जो कोण मनीस हांगा हेजे कडेन वयता तेका आज्या तूं पळय आनी तेजी फॅमिली सुद्दां दाग भारत माता की बोलो भारत माता की सत्यमेव 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 बोलो भारत माता की जिंकतले रे जिंकतले सोडचेना रे सोडचेना सोडचेना रे सोडचेना बोलो भारत माता की बोलो भारत माता की बोलो भारत माता की. हांव ह्या मिडियमाच्या माध्यमांतल्यान सांगता व्हेरी गुड माननीय मुख्यमंत्री जो आसा तो पणजी बसले कडेन आमची जी पळय ही गांवां भितर जी दुखणी घालपाचे जे माननीय मुख्यमंत्र्यान केलां ते आमी खोपोवन घेवपाना. जायती इलेक्शन येतले आमचे लोक आतां पोट तिडकेन भायर सरपा जाय. आयज माननीय मुख्यमंत्र्यान आमकां पोटा कडेन हो माननीय मुख्यमंत्री खेळटा. आयज त्या राजान न्याय दिवपा जाय आसलेलो तो न्याय दिनासतना आमचे भितर हांगा दुफळी करता आनी आमी जेन्ना मिटिंगे वयता तेन्ना तो आमकां सांगता तुमच्या आमदारा कडेन तुमी मागणी मागा. आमदार माझे अनेक हांव पळय त्या लोकांच्या माध्यमांतल्यान परत एकदा सांगता माननीय मुख्यमंत्री तूं राजा आमचो. आयज आमी हांगा उपोशणाक बसलेलो आसा तेन्ना तुका जर आमची कळकळ आसा तुका जर आमची तळमळ आसा जाल्यार तूं स्वखुशेन हांगा यो आनी आमकां न्याय मेळोवन दी. इतलेंच हांव तुज्या दुसऱ्या हाज्या कडेन मागता तुमी हांगा दुसऱ्या हाज्या कडेन हांगा ह्या स्थळाक येवपाचें. फाल्यां सकाळीं आमचे भितर जर कोणाकूय कितें जालें हेका सगळो जबाबदार सरकार आसतलो. हांव इतलेंच तुमचे कडेन सगळ्या कडेन माध्यमांतल्यान सांगता कळ्ळें तुका. आनी आतां आमी जो हंगर स्ट्रायक केला तो हंगर स्ट्रायकाक आमी हांगा शांतपणे हांगा करतले आनी जे कोण गाडी धाडटा पळय तेजी गाडी कोण धाडटा तेजी फॅमिली वदाक उरोनी तुका सांगपा म्हणलें इतलेंच हांव सांगता. सगळ्याक सांगला आज सांगलो का आम्ही सांगला हे हंगर स्ट्रायक पीसफुल जातलो. सगळ्या कडेन विनंती करता कोणेच तोडमोड करची न्ही कोणेच लो आपल्या हातीन घेवची न्ही.
आणि लॉ एन्फोर्सिंग ऑथॉरिटीजांक कोणेच डिफाय करची न्ही. आम्ही घराने गायला तो दुसऱ्याकडे पळतो अनेक सांगता हांवें हेच्या पयलीं ह्याच माध्यमांतल्यान सांगलेले हो जो व्यवहार आसा तो हांगा घोटाळा आसा म्हणून. आयज जेन्ना पत्रकार परिशद घेवन आमी जनरल बॉडी मिटिंगेक आमकां पत्रकार परिशद येवन तेन्ना सांगलेले की हांगा हो कित्याक म्हणून. हांवें रिसर पेपर दाखयलेले हांगा घोटाळा आसा म्हणून. हो घोटाळो हो सगळो लिपोवपाची कारस्थाना. हितून भितर कोण कोण आसा ते हे तुमी पळोवपा जाय आसलें. 8 कोटी म्हणल्यार कोण काय उलयना. 8 कोटी मेळ्ळेले आसा तांकां. ह्या घोटाळ्याक कोण कोण आसा म्हणटा पळय आयज TTDC हितून इन्वॉल्वमेंट करता. फॉरेस्टान सांगला की बाबा आमी कोणाकूच हांगा इन्वॉल्वमेंट करपाक हितून हाडूना. फॉरेस्ट इन रायटिंग दिता जाल्यार हांगा TTDC काडले कोणे कळ्ळें तुका. आनी माननीय मुख्यमंत्री जेन्ना तेजेर कांयच कारवाई करिनासतना तो म्हणटा तुमी तुमच्या आमदारा कडेन चला तेजे कडेन मांडा. आमी जवळ जवळ आमदाराक घेवन CMा फुड्यान 2 फावटी गेले. CM मागीर आमदाराक घेयनासतना आमी 3 फावटी गेले. आमी माननीय मुख्यमंत्र्या कडेन 5 फावटी गेल्या. ते गेल्यात BJPचे शिष्टमंडळ 2-3 फावटी गेले. आमी माध्यमाच्यान पळयता कळ्ळें तुका. आनी सांगपा म्हणल्यार आमदारा फुड्यान काल नुपयर सुद्दां आमी मिटींग केल्या आनी आमकां तेणे आमदारान स्वता पण येल्या. आमी जावन वचना. आनी एक मिडल मॅन दवरला. मिडल मॅन दवरून तेणी जो पळय आपोवन तेजी उतराक आमी केल्या. आनी आयज खंयच न्याय ना. खंय कितें म्हणटा आमची मागणी कितें व्हडली ना. आमची मागणी कितें आसा जी वेबसायट आमी तयार केल्ली ती वेबसायट आमकां दिया. ते वेबसायटीच्या हेजे पद्दतीन आमी ऑनलायन प्रक्रिया सुरवात करता. ही इतलीच आमची मागणी कळ्ळें तुका. आमी व्हडली तुजे कडेन मागणी करना. आमी कितें तूं गेल्यास तें आमकां दी म्हणना. आमी आमगेलें मागता. जी वेबसायट आमची आमी तयार केल्ली जे आमी खर्च केल्लो 2 लाख रुपया सुमार खर्च केल्लो आसा तीच मागता आमी. आतां आनी आमचो दुसरो डिमांड आसा तो कितें जो TTDCन पळय MOU आनी एग्रीमेंट केला तो बेगींतल्या बेगीन रिवोक करचो. इतल्योच आमची मागणी आसा कळ्ळें तुका. आनी जो मेन जो आमचो वेबसायट आसा ती वेबसायट आमकां मेळची इतलीच आमचो हें आसा कळ्ळें तुका. आतां तुमचो स्टँड कितें आसतलो. आमचो स्टँडचो कितें आमकां आमी 2 दिसाचो चेन हंगर स्ट्रायक हें केल्लो आसा. मागीर तेजे नंतर आमी रॅली काडलेली आसा. आनी जर तितून भितरूच जर कांय जायना जाल्यार आमी लास्ट मागीर आमरण उपोशण करतले कळ्ळें तुका. आनी मागीर आनी तेजेर आनी कांय ना. मागीर हांव रिक्वेस्ट करता कित्याक आमी कमिटीन एक निर्णय घेतलेलो आसा. हो सुरेश कोलवेकर म्हणटा पळय तो डायलिसीस पेशंट कळ्ळो. सरकारान हेजेर हें करची न्हू. आनी आमची रिक्वेस्ट आहा की सुरेश कोलवेकराक की तूं एक हेजो पेशंट आसा कित्याक आमची रिक्वेस्ट आहा तूं हितून भाग घेयनासतना आमकां सहकार्य करचें इतलेंच हांव तुजे कडेन मागता. कित्याक फाल्यां सकाळीं समज कितें जालें जाल्यार हेजेर फाल्यां सकाळीं आमचेरूय हें येवपाक शकता. पूण हांव ह्याच माध्यमांतल्यान सांगता कोणाक कितें जाय कशें कितें जाय तें म्हाकाय खबर ना. तो दुसरो राजा आसा. आनी हेजेर जर कितें जालें फाल्यां सकाळीं जाल्यार हेका सगळो जबाबदार सरकार आसतलो. हांव इतलेंच सांगता. आनी म्हाज्यान आतां पळय हें कितें आसा तें आमी पोट तिडकीन हांगा हें आसा पोटांतल्यान आसा. म्हाजो इतले तरेन स्ट्रेंथ उरतली हें म्हाकाय खबर ना. आनी हांव सद्या चड उलोवपाचो सद्या मातसो हें करता. आनी मोल्यासून ही सुरवात जाल्या फूट घालपाक. पूण एक सांगू सोदता आमी घराणे गायला पुरसा कडेन मागला. जो कोण वयतलो ते कॉल केले तेंचे सगळें निसंडन जातलें. कित्याक हो धंदो एकट्या दोगांनी 431 लोकांचो ऑपरेशन तेंचो सगळ्याचो आमचो सगळ्याचो. आमी सरकारा कडेन पिसफुली मागला. मिटिंगी जाल्यो. हांव आयज 25 वर्सां जालीं कमिटीचेर आहा. 25 वर्सांत केन्ना असो आमचेर हें येवना प्रसंग येवना की आमी पोशेलां बसप सरकारा कडेन परती मिटिंगी येवप. 25 वर्सांक जितल्यो हांवें मिटींग अटेंड करूना म्हजी संस्थेच्यो ते ह्या 5 मिटींग 5 म्हयने केल्यो.
कमिटी मिटींग आमदाराकडे मिटींग घेऊ CM मिटींग घेऊ आमच्या आदवोगादाकडे मिटींग घेऊ हो सगळो प्रसंग आमचेर हाडलो फकत आमची ती गेली ती लास्ट कमिटी आली ती ताणें तो आमचो इलिगली म्हणटा कित्याक हांवूय त्या कमिटीलो आशिल्लो आमकां कन्सल्ट केले शिवाय तो पयलो आमची वेबसायट बी डोमेन दिली हांव अनपढ न्ही म्हजेर आरोप जालो की लेटर हांवें केलें म्हूण हांव अनपढ न्ही म्हजे कडेन मास्टर्स डिग्री आहा ती नाका पूण एटलिस्ट शिक्षीत हांव वेबसायट बी डोमेन हें म्हाका जर कळना जाल्यार हांवें सगळें सोडप आनी घरान न्हिदप एक तो इश्यू दुसरे MOU केले तेन्ना 5-4 लोक गेले आमी 4 आशिल्ले हांव बेनी म्हणटा तो दिलीप आमी हांगा आहा गेले कमिटी आमी आशिल्ले आमकां सांगले शिवाय डिसिजन नासले शिवाय MOU वचून चुपके सायन करून आयल्या हो अन्याय आमचेर केला अशोक म्हणटा तो प्रेसिडेंट आशिल्लो सत्यावन नायक म्हणटा सेक्रेटरी आहलो आनी एक मंगळार चारी म्हूण आहलो ट्रेजरर हे तीग जाण आनी तेजे वांगडा आनी 2 केल्ले पूण ते फिटनस म्हूण आहा पूण अशोकान सायन केला हांव पत्तो आरोप करना पूण हांव पत्तो कास्टिगेट करता की ताणें हो आमचे अन्याय केला आमकां सांगले शिवाय कमिटी डिसिजन केले शिवाय आमचे जनरल बॉडी कॉन्फरन्साक गेले शिवाय हो MOU सायन केलो आनी दुसरें तो पळय बाबासाहेब पाटील म्हणटा बाबासाहेब पाटीलान 1 जानेवारीच्या 1 तारखेच्यान ती सायट आनी तो हे कितें पळय चल्ला आयज प्रायस वाडोवन ते 1 जानेवारी चालू केला आनी MOU जाला 1 मार्चाचे 2024 ताजे पयलीं आमचे कडेन एग्रीमेंट आहलो आमी जेन्ना म्हजी कमिटी म्हजे प्रेसिडेंटान सांगले की आमचे कडेन जेन्ना तेजे कडेन एग्रीमेंट आहा तेन्ना तो GTDC कडेन कसो MOU सायन करता इट इज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट जाल्यार ताका लिगल नोटीस ताणें धाडूंक ना हांवें माननीय आमदाराक जेन्ना आमची मिटींग जाल्या तेन्नाय सांगलें सायब हो प्रोसिजरल रॅप्स कित्याक आमी फॉरेस्टान आमकां लागता फॉरेस्ट तर GTDC दिल्या फॉरेस्टान आमकां पळोवचें आहलें पळोवंक ना ताका दिला हें बी सारकी ना देर इज नो प्रॉपर प्रोसिजर फॉलोड पूण हें सगळें जावपाक आदली कमिटी आली पळय तिगूय जनरल बॉडी म्हजी डिसायड करतली ताचेर एक्शन कितें घेतलें तें ताका लागून हो प्रसंग आयलो की आयज आमी 9 जाण हांगा उपोशणाक वचपा म्हण न्ही हांव म्हजी एसोसिएशना लागून म्हजें लायफ दिवपाक रेडी आहा हांवें सांगलें म्हज्या प्रेसिडेंटाक म्हाका हायपरटेन्शन आहा म्हाका डायबिटीज हांव केअर करना हांव म्हजें लायफ दिवपाक रेडी आहा कित्याक कोणती सोडून जर म्हाका लोकांनी हाडला म्हजी लोकांची हांव केन्नाच चॅक करपा ना आय विल नॉट बिट्रे माय पीपल कोणती सोडना म्हाका लोक न्यून काडटा तुम्ही मोठा आम्ही बसता तुम्ही बंद करा साहेब अन्याय न्हू साहेब तुम्ही न्याय दिवपा आम्ही भितर उडोवपाच्या न्हू फुडें सर तुमी म्हाका भितर उडया चोरून आमची इंटिमेशन आसतना एकूच सांगपा सोदता आदलो MLA विनय तेंडुलकर त्याचे फाटलो पावसकर आणि आताचो MLA तिगांनी आमकां कन्व्हिडन्साक घेवचो तेणी तिगांनी घेवचो हो इतको वर्साचो धंदो हो आयज ह्या MLAचो सांगता साहेब प्लीज तूं एक काम कर मला सगळ्या वर आमकां पूण आमकां तुमच्या विश्वास आहा तुम्ही न्याय दिवपाक आसा पूण एक तर्फे न्याय दिवं नाका साहेब
तुम्ही एक कॉल करता तुम्ही कोण करा रेडी साहेब आणि हे सत्यमेव जयते म्हणते हे सत्यमेव जयते खरे सत्यमेव जयते जाल्यार हो सत्यमेव जयते काय कळत आहे आमकां 2 दीस पयलीं किंवा 1 दीस पयलीं कॉंग्रेसा कडेन आमकां लेटर येताले खूब दिसा गेट ओपन आज काल पासून लेटर येवना आज गव्हर्नमेंट कसं चालू करता आरे भाऊ पयर फोन केला यू हॅव एनी इन्स्ट्रक्शन टू टॉप नो म्हणटा दिस इज इनजस्टिस काय सांगता हे मिटताले हे किचन सीएमा कडेन मिटताले जेन्ना आमी बसलेले तेन्ना सीएमा कडेन 4 मिटींग आमी केल्या तिसरी मिटींगेक आमकां सीएमान सांगले पळय तुमकां कितें जाय पळय तें आपण करून दिता म्हणून आनी जशें कशें आसलें पळय सीएमान आमकां धाडलें तेज्यानी आमी कमी आलीचेर आसले आनी आमकां रेडी करून दिता म्हणून सांगलें जेन्ना व्हडले गेले पळय तेन्ना हे गुणायन गायले कितें म्हणून पळय हांव सांगता तुमकां हे स्कॅम आसा पळय हे स्कॅम एक्सपोज जाताले म्हणून रेडी सांगू सोदता सर कितें म्हणून हे स्कॅम ओपन जातले जीटीडीसीचे कांयच काय ना कांयच तेणी कांयच करपाचें ना तेची कांयच आमकां बेनिफीट जेन्ना एसोसिएशन स्कॅम केला जानेवारी जून पासून ते केदी स्कॅम आहा काहीच खबर नाही लॉ अँड ऑर्डर गव्हर्नमेंट करता आम्ही करना ना जाल्यार काल आमकां इंडिपेंडंट पाहिजे काल इंडिपेंडंट म्हणटा आणि मोदी साहेबान आमची परवानगी नासतना म्हजी एक्सुरन्स गाडयो वॉर्डर आसा बता हांकां वॉर्डर आसा भरपाक वॉर्डर दिला ना ना रे वॉर्डर येवकूच नाही कशी बसता फॉरेस्टान ऑर्डर बी काय धाडू ना धाडू ना वॉर्डर आमकां दिला वॉर्डर आमकां येयला वॉर्डर आमकांय वॉर्डर येवना मरे जी असोसिएशना पयलीं सदांच ऑर्डर आदले दीस येताली 2 दीस पयलीं येताली पूण अजून काय तुमकां दिल ना गोवा टुरिझम कामां आसतना गव्हर्नमेंट सर्वंट हाडून एक गाडी चलयता हे गव्हर्नमेंटाची हे करता फुल इन्वॉल्वमेंट आहा जीटीडी फुल गव्हर्नमेंट स्टाफ हा पळय त्याची ड्रायव्हरा तुम्ही घे बॅच ना तो कसं गाडी चलली पळय आता पुलीस बसवता का तुमच्या हांगा रुल्स अँड रेग्युलेशन कितें आहा जे ड्रायव्हरांचे आमचे रुल्स अँड रेग्युलेशन जे 98 नसून आहा ताका बॅच आसपा जाय आनी नॉन गव्हर्नमेंट सर्वंटां हांगा गाडी चलोवंक मेळना इवन इफ यू आर अंडर एनी कॉर्पोरेशन ऑटोनॉमस बॉडी
ही कॅनॉट ड्रायव्ह हांगा गाडी चलोवंक शकना कित्याक हो आनी म्हणजे बेकार लोकांचे म्हणून हो कायदो म्हज्या टायमार हो प्रेजर पयलो प्रेजर केल्लो आनी हे जे करता हे इलिगल तो पयलीं कोर्ट तिथं काय आसा ड्रायव्हर असतो गव्हर्नमेंट सर्वंट लायसन्स बॅच ना हाय पुलीस पळयता पुलिसीक बॅच चेक कर तो गव्हर्नमेंट सर्वंट पयलो नंबर गेलो कोण ओनर गव्हर्नमेंट सर्वंट पयलो नंबर म्हादेव गांवकार एक गेल्या कितले गेल्या 2 गेल्या enough is enough. Police are giving protection to illegality. I will make anything against you all tomorrow in the press. I will go to Congress South and make a press conference saying the police are illegal. He is a government servant. And he doesn't have a badge. How does he drive? How do the police let him go? कित्याक लागून अशें जालां हें कोण करता अशें दिसता तुमकां सरकारून करता आसतलो न्हू आमी ताका रिक्वेस्ट केल्ले की आमकां अशें आमगे खाते आमकां दी म्हणून आमकां ती ऑनलायन हे ते सगळें तर ते आयकोपाक रेडी ना पूण तुमचो आमदार तुमकां कॉपरेट करिना येस म्हणटा आनी मागीर फाटल्यान आमदार कॉपरेट केला आमदार कान बसताले 1 म्हयनो जाला आतां स्टार्ट जाल्यार सिजन हे पयली खेप जाला हे फर्स्ट टायम इतले प्रॉब्लेम हेजे पयलीं केन्ना जावूंकूच ना हांव आतां म्हातारें जालें पळय हिंगा आणि ह्याच हेजेरू आमी भुरग्यांक शिकयताय हें कोत्ताय आनी आयज तर समज आयज आमच्या पोटाचेर आयज आमदारूच आहा तो आमच्या पोटाचेर तर लात मारता जाल्यार आमो दुधसागर बाबा ताचो सोद घेतालो आता पुलिसी नदरे मुखार 3 पेया कवळेकार सावंत आणि आमचो कामत थंय गाडीचो ड्रायव्हर गव्हर्नमेंट सर्वंट लायसन्स ना बॅच ना तो गाडी दिता म्हणजे गव्हर्नमेंट हेचे लॉ इन द हँड हेचे डिसायड होण्यार दे वन कोणी हाडला कोणी ताका हाडला कोणी चॅलेंज जाले सायबर गाडी पळय म्हणजे वायडा नंबर दिले पळय You will not allow today. You give us notice today, sir, today you are not when you call the meeting of your subordinate, you give them on the spot. That means, don't give us that, please. Show me my signature. I defy you. Show me that. You show me acknowledgement from outside that you have signed the paper. What are you talking, sir? Officers are getting denied. This is nonsense. And they are not don't shut up on us. If they shut up on us. Sir, sorry. Sir, don't teach me. You don't teach
अभी ओपन नहीं है। लक्ष करपाचें हांव जाता हां तशें जाता हांव थंय बसपाचें न्हू अर्दे वचून थंय बसपाचें पोलीस जाले हांगा एक आतां ताळी वाजनाचा वन साइड वयतली आनी एक वन साइड गाडी बंद अमोल बनेलिया हांव म्हज्या गांवचो लोकां लागून रेल्वे बॉल बनेलिया डायबंडीज मारू कॅर करना ते चड जालें साइड बंद साइड बॉल कर साइड बंद एक साइड जावपाना साइड बॉल
आमचं ऑफिस चालू जावपा जाय न्हू खंयच्यान सुरवात गाडयेची ऑफिस by saying that your notice is served. Please, I demand now, on behalf of both the demand, I demand that you bring the acknowledgement that we have taken the notice. I start with the call. दाखव मग ना ऐकपा ना तुम्ही सांगला नोटीस दिला म्हणून नोटीस आमकां आय पसून पावूं ना आय शाळेत म्हणून तेन्ना नोटीस दिवं ना आमची ऍक्टिव्हिटी बंद आम्ही एक कडेन एक सुद्दां रोड ओपन करा प्लीज रोड ओपन करा रोड ओपन करा. You can arrest me. I will even sleep here. You can arrest me. I'm an activist. I've started this from my youth, my student days. I'm ready to sacrifice my life for the people. लोकांनी म्हाका 25 वर्सां म्हजे विश्वास दवरला हांव विश्वासघात करपाना विश्वासघात करपाना काम वाडले पॉलिटिकल प्रेशर. तुम्ही बरें रोड ओपन करता सायडीन रावता. No, why did you make this? You made it, but everyone, that notice is served. Where is it? हायवे रोड आमचो विलेज आमच्या गावच्या भितर कशें चालू जातले ऑफिस चालू जावपा जाय रोड आम्ही रोड ओपन करता गाडी बंद कर आम्ही रोड ओपन करता गाडी बंद कर नोटीस सर्व कॉपी आणून दाखवची हांव उठयलो तुमकां 2 मिनटां उठयता सगळ्यांक कित्याक काँग्रेसा हिरो तरी मान आहा म्हाका सिनियर बसली फॉरेस्टान नोटीस केल्या पळय साहेब नोटीस दिल्या पळय एक्नॉलेजमेंट दाखय म्हाका कोणी म्हजे एक्टिविटी कमिटी मारले ते दिले जाल्यार 2 मिनटां उठयता भुरग्यांक म्हाका ती सांगिल्ली तो रिस्पेक्ट आहा म्हाका म्हणून लोक म्हाका हाडटा हांगा निवडून हाडटा हांव तातूंत लिडर जाल्यार हांव जबाबदारी घेता पयलीं हांव इफ नो एक्नॉलेजमेंट उठपाना कोण उठपाना तुका सांगता कित्याक आमचो ऑफिसर सांगला की सर्व केलो म्हणून विच इज अ लाय फोन ती आजोबा कोण गेला तेका दुसरा आजोबा पंचायती दिलो ना जाल्यार म्हाका एक्नॉलेजमेंट जाय जो जो कोण आडमेळी हाडटा तेका दुसरा घर आजोबा सर बाबा खरें त्यो दुसरा घर आसा जाल्यार त्या दाखोवन दिवचे गेल्या तांकां खबर ना कितें म्हणटात ते नवे आयल्या जे चोकान गेला ते तांकां तेजी फॅमिली भोगताले तेका दुसरा घर तांकां दाखयतलो मोले मिटींग येवन सगळे हांव सांगू शकता 4 जाल्ले 4 लोक तरी हांगा सगळे कडेन आहा आमी आनी अशें राव गाडी कोण चलयता आमगे एसोसिएशन गाडी चलयता आजू वयर आजू रे कोणा भियेना वयर आसले म्हणून कितें जालें ते ड्युटी करिना ते लोकांक दंड दिता मागीर वयर आसले जाल्यार खंय राव आमी शेतान मारता तेंकां त्या वयल्यान स्वार्थी मरे तुगे भुरगे आजून कामां लागपा जावना म्हणून तूं करता हें सगळें तुगे तेका तूं काडटा त्यांची कोणी घेऊन गेलं पूजा करीत राहा हांव तांकां सगळे नोटीस सर्व केल्या हात ओपन ना जाल्यार अल्ला अरेस्ट कर सगळे
पूण साहेब तुमचेर हो धाक लावन नाका साहेब सोल्युशन सांगता तुम्ही हेच्या पयलीं न्याय दिल्ला जाय तुम्ही न्याय दिल्ला जाय हेच्या पयलीं पळय साहेब कशें करचें लोकां सायडीन बसलेले हांगा चालू करतले रस्त्यावर बसपाना हांगा तुम्ही एक तर ऑप्शन दिले एक तर पूण साहेब गाडी मातशी बंद साहेबाक घ्या 2 जाण कुशीत करा डिस्कस करून सोडा तुम्ही अशें दिता पळय हो न्याय जाल्यार म्हाका ते 2 जाण वयतले पोट भरपाक ना आमच्या पोटा भूक लागना आमी गाडी आमी आतां इतलो पयशे पूण आमी गाडी हॅरेसमेंट गव्हर्नमेंटान केला हॅरेसमेंट गव्हर्नमेंटान केला सायड आमची तांकां घेवन तेणी हॅरेसमेंट केला आमी केन्ना हॅरेसमेंट परमीट करा आमी सोडटा आतां आमी सोडटा ऑथॉरिटी हांव म्हणण्यार ते म्हाका गव्हर्नमेंटाक घालचें पडलें ना तुम्ही ऑलरेडी दिल्ले आसा आमकां ऑफलायन आमकां सोडा एक काम कर आमचे जो 2 मांडी आहाय पळय ते सरा कडेन दी सरा मांडी आमी बसता सायडीन तूं सक्सेस करून हाड पूण सक्सेस करून हाडपा जाय सायडीक बेस्ट ऑप्शन आमची जे डिमांड आसा ते तुमचे कडेन वयता आमी शांतपणान थंय वयता बरोवन दी म्हाका हांव धाडटा आनी आयज कित्याक गडबड गाडी करून कोण इकडून मरे इतली ती बाय फोर्स केन्ना अशी सोडलीच ना गाडी जाल्यार आयज कित्याक सोडटली आमची एसोसिएशन आमी भाशणांदार आसा आमचे एसोसिएशन साहेबात तुमकां तुम्ही सोडल्या रस्ता हाडून सोडाक जातलो इश्यू जाल्यार सांग आमची भितर दुसरी कोणी आमी शांतपणान आमकां सांगलो तू कोण आमची वेबसायट घेवन गेला चोरून तू आमचो हे म्हणटाय आमकां सांगून परमिशन कोणी दिलं ते आमकां कळो जाय चालू कर म्हणून गाडी त्या सायडी वयता My only demand is, would you website to use? Website are the
काय कमी सरकारा कमी पडला जे हांगासरले ते घोटाळे करून व्हरता ते इतलेच क्लियर करा सरकाराक कमी पडला हांगासरल्यान घोटाळे करून व्हरपाक सरकारा तरी पावल द्या सरकार अजून खंयच्या टॉपिकाचेर आड गेलो ना मागीर आमी स्कॅमाचे वयतले आमी सरकारा पावले पयस जाल्यार आमी कांयच उपेग ना सरकारा पावत ना पयशे कसो करपाक प्रपोजल दिया आनी प्रपोजल दिया आनी जो सिजनाक कलेक्ट जाता तो आमच्या खातीर तुमच्या बेनिफिटाक यूज करपाक प्रपोजल आमी 8 दिसांनी 4 दिसांनी एक ट्रीप मारता आमी 1000 रुपया दिता आतां दिसाक 5-7 लाख घेवन वयता मागीर कोणाक बूक लागला सरकाराक बूक लागला गव्हर्नमेंटाक बूक लागला ते कितें इम्प्रूव करता आमी करता जीएसटी बोर्ड मागीर गव्हर्नमेंटान पॉलिसी डिसिजन घेतलेले आसा हांव 2 मिनटां पयलीं 2 मिनटां ना रे साहेब तूं आतां जीटीडीसी म्हणटा बारीक आहे का जीटीडी साहेब जानेवारीक एक स्टार्ट केले एमएलए बसोन कन्सर्न एमएलए आमकां सांगले तूं आयकना साहेब जीटीडीसी कितें सांगले आमी 3 क्वेश्चन नो सच इन्फॉर्मेशन इज एज पर ऑफिस रिपोर्ट आता तुमचे कडेन जर हे जीटीडीसीचे कांयच व्यवहार ना जीटीडीसी हाडली कोणी हांगा अरे सीएमान सांगले मरे जीटीडीसी ना आम्हाला जीएफडीसी आसा म्हणून आमकां सांगले मरे जीएफडीसी कडेन तुम्ही एग्रीमेंट मारे म्हणून सीएमान एग्रीमेंट मारे म्हणून जीएफडीसी कडेन प्रपोजल काढले मरे सीएमान प्रपोजल धाडले सीएमान प्रपोजल धाडले दाखय मरे प्रपोजल होय रे प्रपोजल दाखय मरे ते सांगले राती 2 म्हणिका प्रपोजल दाखय मरे सीएमान मागले तिनी सांगला कांयच ना मागीर जीटीडीसी हाडली कोणे हो एमओयू एकटो करपाक कोण विदाउट एजीएम एकटो करपाक कोण साहेब हो पळय हांगा तूं म्हणटा सगळे 860 इन्क्लुडींग जीएसटी म्हणटा हो सर्वीस प्रोवायडर बाबासाहेब पाटील कळ्ळें तुका हांगा साहेब तो पळय कितें करता फॉरेस्ट एंट्री फी तो घेता पयशे डायरेक्ट गेटीर घेता मागीर ताणें हांगा कशें दाखयल्या तो हांगा फ्रॉड करता न्हू साहेब आमी रेडी